126वे दुरुस्ती विधेयक पास करपा खातीर मंगळारा आपयल्या एका दिसाचे अधिवेशन. 5 दिसाचे अधिवेशन सुरू जातले 3 फेब्रुवारीच्यान. रिपोर्टराक भायर वच म्हूण सांगपी गोवा फॉरवर्डाच्या मुखेल्याचो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान काडलो फोग. म्हणटात रिपोर्टराची मागची पडली माफी, नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डाचेर पत्रकारांनी घालचो बहिष्कार. दिवाळी मेरेन फोंडकुला पुरोवपाच्या उतराची मोगोपान करून दिली सरकाराक याद. राज्याची अर्थीक स्थिती बाबत जाल्ल्याचोय केलो सावंत सरकाराचेर आरोप. दर्या देगांचे मरण आयिल्ल्या पर्यटकांच्या मरणाची जबाबदारी लायफ गार्डांनी घेतली जाय. दृष्टी कंपनी फोडात आनी झोडात नीत वापरत गार्डाचेर बगलाट घालपी दृष्टीचेर कारवायेची मागणी. सोमारा भेटले पणजेच्या मुख्यालयाक निवेदन. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. दर्या वेळांचेर ज्या पर्यटकांनी जीव होगडायला तांकां आमी जबाबदार. आमी आमची चूक मानून घेता. आमकां कामार घेयात, अशें दृश्टीन कांय लायफ गार्डा कडल्यान बरोवन घेतलां. कामगारां कडल्यान अशे तरेन बरोवन घेवपी आस्थापना आड FIR नोंदवची, ताचेर सरकारान खर कारवाय करची. सोमारा तांणी पणजे पुलिशेंत निवेदन भेटयलां. मुख्यमंत्र्यान दृष्टीचेर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. आपले प्रश्न घेवन दृष्टी कंपनीचे लायफगार्ड फाटले 2.5 म्हयने जाले संपार गेल्यात. दृष्टीन तांच्या आड आतां डिवायड अँड रूलची राजनिती वापरपाक सुरवात केल्या. 2.5 म्हयन्या सावन संपार गेल्ल्या दृष्टीच्या कांय कामगारांक फोडून त्यांच्या कडल्यान अंडरटेकिंग घेतला. सरकारांनी दृष्टीक लागून दर्यादेगांचेर बुडून मरण आयिल्ल्यांची जापसालदारकी तांणी दृष्टीच्या लायफगार्डाच्या माथ्यार दिल्या. ही व्हडली फटवणूक. हे अंडरटेकिंग फाटीं घेवपाक लावचें, तशेंच लायफगार्डाच्या मानवी हक्काचें उल्लंघन करपी दृष्टी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचेर FIR दाखल करची, अशें कामगार फुडारी अजित सिंग राणे आनी स्वाती केरकरान मागला. पळयात. दृष्टीचे जे मॅनेजमेंटाची जी टीम आसा आनी तांकां सांगतात की तुमी जे आसा पळय तुमचे जॉब आमी दवरलेली आसा आनी तुमी हे जॉब घेया, पण फक्त एकच कंडिशन आसा की तुमी एक अंडरटेकिंग दिवचें पडटलें. तर हे अंडरटेकिंग करून तेंच्यांनी कांय जाणांक वर्कर सांग परत भितर घेतलेले आसा, तांकां म्हणजे खोटी प्रलोभनां बी दाखोवन बी अशा पद्दतीचे. आतां हे जे कितें दृश्टी करतात, दॅट इज अ यूज ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स, इट इज अ क्रिमिनल इंटिमिडेशन अँड सेल्फ इन्क्रिमिनेशन. भितर तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा म्हणजे आपूण गुन्हेगार आसा, आपूण गुन्हे केल्लो आसा आनी तो गुन्हा आपण एडमीट करता आनी त्या बद्दल आपणाक पश्चाताप जाता आनी अशा पद्दतीचे आपण करचो ना. त्या कंडिशनान दृश्टीन आपणाक सेवन घेवचे अशा पद्दतीचे सांगतात. त्याच बरोबर दृष्टी तांकां सांगता कितेंय करा तुमी, सरकार आमच्या सायडीन आसा कळ्ळें, आनी ताका लागून तुमचें काम जावपाचें ना. तुमी आतां तुमचे कडेन आमी बरेपणान नोकरी दिता ती घेया आनी जर तुमी नोकरी घेवंक ना जाल्यार आमी तुमकां उगी रावचें ना, तुमचे फॅमिलीक उगी रावचें ना. सरकारान आनी विशेश करून पुलीस डिपार्टमेंटान दृष्टी आनी तेचे जे मॅनेजमेंट आनी टीम ऑफ दीस दृष्टी कंपनीन जे आमचे ह्युमन रायट वायलेट करतात, आमच्या भुरग्यांचेर जो फोर्स करतात, धमकी दितात, तांकां इंटिमिडेशन करतात, तांच्या कडसून खोटे सेल्फ इन्क्रिमिनेशन, आपण गुन्हेगार अशा पद्दतीचे जे अंडरटेकिंग घेता पळय, जेंची अंडरटेकिंग घेतला ते ताबडतोब अंडरटेकिंग तांकां परत घेवपाक लावपाचें. पुलीस डिपार्टमेंटान तांकां अंडरटेकिंग दिवंक लावपाचें की अशा पद्दतीचे अनफेअर लेबर प्रॅक्टिसीस आसा पळय आनी इलिगल ऑफेन्स आसा ते करचे ना. भितर बरयल्लें आसा की दृश्टीन कितलेशेच लोकांक क्रिमिनल बाय वे ऑफ क्रिमिनल निग्लेक्ट दृष्टीच्या चुकीक लागून कितलेशेच जाण मेल्ले आसा. ते जे मेल्ले लोक आसा पळय दृष्टीच्या चुकीक लागून आनी गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंटाच्या चुकीक लागून त्या बद्दल आमी म्हणजे जे लायफगार्ड जे अंडरटेकिंग दिता पळय ते रिस्पॉन्सिबल आसा अशा पद्दतीचो तेंचेर जो आसा न्ही आळ तेंच्यांनी स्विकारला अशा पद्दतीचे घातलेले आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार श्यामचारी. भारतीय राज्य घटनेंतले 126वे दुरुस्ती विधेयक मंजुरे खातीर सोमारा गोंयचे विधानसभे मुखार येवपाचें आसा. राज्यपालाच्या अभिभाशणा उपरांत मुख्यमंत्री हे विधेयक मंजुरे खातीर सभागृहा मुखार दवरतलो. त्या उपरांत 3 फेब्रुवारी मेरेन विधानसभा तहकूब जातली. शियाळी अधिवेशन 3 ते 7 फेब्रुवारी मजगती जातले. स्टार्टींग जो बिझनेस आसा तो प्रमाणे गव्हर्नर एड्रेस हो पयलो एजेंडा आसतलो, ज्या हितून गव्हर्नर आपले हे सेशन आपल्या अभिभाशणान सुरू करता. रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2019 हे आमकां पास करूंक जाय आनी हे 10 तारखे पयलीं पास करूंक जाय असल्या कारणान
आमी हें सेशन 7 तारखेक घेवपाचें केलें आनी ते फाल्यां जातलें. दिवाळी मेरेन गोंयच्या रस्त्या वयली फोंडकुलां पुराय येतलो ह्या भाजपा सरकारान विधानसभेत दिल्ल्या उतरांची मगोपान ताका याद करून दिल्या. गोंयची अर्थीक स्थिती इबाडल्याचोय आरोप तांणी केला. पळयात. फाटलीं 3 वर्सां मगोपा भाजपा सरकारात आसलो. भौशीक बांदकाम खातें मगोपाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकर सांबाळटालो. अंदूच्या वर्सा रस्ते आनी रस्त्यावेले फोंडकुलांक घेवन सरकाराचेर विरोधकांनी बरेच फारपेट केल्यात. राज्याची अर्थीक स्थिती वेवस्थीत ना अशें सुदिनाचें म्हणणें. आमकां एश्युरन्स दिल्लें हावजांत की दिवाळी पर्यंत सगळे खड्डे जातले. हांव 40 आमदार आसा, 40 आमदारांनी सभागृहांत उबे रावन सांगचें की आपले मतदारसंघातले खड्डे काडले. आमी रस्त्याचे उलयतना कशे काडटले पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट खड्डे, कशे कामां करतले. पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचें बजेट कितलें? 2200 कोटी. आज एज ऑन टुडे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाक 500 कोटी वयर जर दिले आसत, 9 म्हयने जाले आतां नवे बजेट येवन. दे हॅव नॉट इवन स्पेंड 500 करोड. हाव इट इज? कशें काम करपाचें ताणें? हें कित्याक ना? जे पयशे घेता, एक म्हणटा आमी डेव्हलपमेंटा पयशे दिता. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जे पयशे घेतात अंडर सेक्युरिटी बॉन्ड ते पयशे सॅलरीक वता, दुसरे इंट्रस्टाक वता, आनी जे 10 वर्सां पयलीं घेतिल्ले पयशे आसा पळय ते बॉन्ड रिपेमेंटाक वता. आमकां नवो रेवेन्यू हाडपाक कोणीच मुखार वचना, कोणूच ट्राय करना. जें कितें आसा तो सोंपोवपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे मगो पक्षाचे अध्यक्षान पयर म्हटलां की अशी वेळ येतली की प्रत्येका कडेन वचून पयशे मागचे पडटले. ती वेळ येवपाक न दिवपा खातीर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सिरियस नोंद घेवपाची आवश्यकता आसा. पणजीच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षान सोमारा 7 जानेवारीक जातल्या एका दिसाच्या विधानसभा अधिवेशनात म्हादयच्या विशयाचेर थाराव मांडपाचो निर्णय घेतला. JNU आनी देशांतल्या हेर राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेधय तांणी घेतिल्ले बसकेंत उक्तायलो. राज्याचे अर्थीक परिस्थितीचेरूय तांणी खंत उक्तायली. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे हे बसकेची येजमानकी रेजिनाल्ड लॉरेन्सान स्विकारली. गोंयांतल्या घुवळी वखदांचो तशेंच शिंदळकेचो विशय लेगीत अधिवेशनात हाडटले अशें विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन सांगलें. काँग्रेसीचे 5 आमदार बसकेक हजर आशिल्ले. एक म्हत्वाचो विशय जाचेर CLPन ठरयलां की एडजर्नमेंट मोशन मूव करचें म्हणून, तो म्हणजे म्हादयचो इशू. आज सकाळीं विजय सरदेसाय आनी सुदीन ढवळीकर हेय म्हाका मेळपाक आयिल्ले. बिजनेस एडवायजरी कमिटी मिटींग जातकीर आनी तांची सजेशन आशिल्लें की सगळ्यांनी मेळून हें एडजर्नमेंट मोशन मूव करचें. आज आमचे मिटींगेक आमी सगळ्यांनी ठरयलां की सगळे जाणांनी मेळून हें मोशन दिवचें, एडजर्नमेंट मोशन ऑन म्हादय इशू, जे लेटरां म्हादयचे बाबतींत केंद्र सरकारान दिल्या. फायनान्शियल कंडिशन ऑफ द स्टेट. आतां सगळे कडेन अशें वातावरण आसा की ह्या राज्याच्यो फायनान्सीस सारक्यो ना. म्हणजे उदाहरणार्थ काल काही टिचर्स आनी प्रिंसिपल्स म्हाका मेळपाक आयिल्ले. ते म्हणटात की स्कुलांक वचून मेंटेनन्स ग्रावंड दिवना कितलेशे म्हयने जाले. मदीं फाटीं आमी पळयलें की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जे मिड डे मील सप्लाय करताले तांचे पयशे पडून उरिले. ते थोडे पार्ट पेमेंट करून तांकां दिल्ले आसा. डेव्हलपमेंट वर्क्स जी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जावपाची आशिल्ली आनी जाच्या खातीर पयलींच्या मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की 25 कोटी सँक्शन केल्या म्हणून, तेंय अजून कामां तशीं जावना. आनी कालच आमकां कळ्ळां की इमिजिएटली 5-5 कोटी प्रत्येक आमदाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली कामां घेवपाचें तांणी ठरयलां. अशें प्रत्येक दिसा एक दीस वचना ज्या दिसा पेपरांनी बातम्यो ना की ड्रग्साचो इशू हो फक्त आतां नॉर्थ गोंयाक आनी खंय उरूना जाल्यार हो सावथ गोवाक सगळे कडेन पाविल्लो आसा. ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्युशन डेली खंय तरी खंय रेड कोणाक धरतात, कितें करतात, हें डेली. म्हणजे गोवा इज बिकमींग ए व्हेरी सिरियस इशू ऑन द ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्युशन फ्रंटाचेर. म्हणजे गोवा जे वी आर प्रमोटींग एज ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, हांगा जर लोकांनी जर हें वाचलें जाल्यार हांव नकळो कशे पद्दतीन ट्युरिस्ट घेतले म्हणून.
आणि म्हणून सरकारान आम्ही म्हटलां की सरकारान हाजेर लक्ष दिवचें आणि वी वील रेज दीज इश्यूज इन द कमिंग असेंब्ली सेशन. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. गोवन ओरिजीन बिलाचेर प्रश्न विचारपी रिपोर्टराक शापोदा सांगपी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान फोग काडला. प्रश्न विचारपी रिपोर्टराक पत्र परिशदेंतल्यान भायर वचपाक सांगून सरदेसायान ताचो अपमान केला अशें संघटनेचें म्हणणें. विजय सरदेसायान मिडियाची माफी मागची अशें मागतना गोवा फॉरवर्डाच्या फुडल्या पत्रकार परिशदेचेर बहिश्कार घालपाचो उलोय तांणी मारला. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पोगोचेर बिल तयार करून गोंयचे विधानसभेत मांडपा खातीर दिल्लें. गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपणाची भाशा उलोवपी विजय सरदेसायाक पोगो बिलाच्या संदर्भात हरीश वळवयकारान पत्रकार परिशदेंत प्रश्न विचारिल्लो. ताचेर विजय सरदेसायान कितें जाप दिली आनी ताचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें म्हणणें कितें तें पळयात. I am not come here to be cross-examined like I am in the courts. If you want to take down what I am saying, you take it down. Otherwise, you can go. I am not coming here to be cross-examined. You come take time from me for an appointment for an interview. जाल्यार पोगो बिलाचेर जेन्ना ताका क्वेश्चन येता तेन्ना गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणपी हो विजय सरदेसाय हो फ्रस्ट्रेट जाता. हांव विजय सरदेसायक सांगपाक सोदता, जर तूं फेडरलिजम जर उलयता, तूं बींग अ रिजनल पार्टी, जाल्यार पयलीं म्हटल्यार तुजें तें गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण जें तुवें घातलां पळय टॅगलायन ती काडून उडय. ते लोकांक इमोशनल फूल करपाक मरे आतां तें जावपाचें ना. आनी एक रिपोर्टर जेन्ना क्वेश्चन करता जेका तुमी आपयतात ताका रिस्पेक्ट दिवचो सोडून, ताका आन्सर करचो सोडून तूं ताका डिसरिस्पेक्ट करता. तुज्या एटिट्यूडान उलय, तुज्या तो घरा येवंक नासलो, मुद्दाम येवंक नासलो. तुमी खंय तरी ताका मॅसेज धाडल्यार तरी रिपोर्टराक म्हणून ते रिपोर्टर पावले, उमेदीक येवंक नासले रिपोर्टर तुका कवर करपाक. जर तुका रिपोर्टरांक रिस्पेक्ट दिवपाक जायना आनी यो हॅबिच्युअल ऑफेंडर जाल्लो आसा तूं, अशें न्हू की तुजो पयले फावट जाला ना दुसरे फावट जाला, हें तुजें एरोगन्स एवरी टायम दिसता लोकांक. जेन्ना गुजान तेजेर हें घातलें एपॉलॉजी मागपाची म्हणून विजयाक जेन्ना नोटीस धाडली जाल्यार तेणी आजून पर्यंत ह्या विशयाचेर तेणी आजून एपॉलॉजी करूंक ना, आजून माफी मागूंक ना. हो तेचो एटिट्यूड. रिपोर्टर भावां कडेन सगळ्यां कडेन मागता, गुजाय कडेन मागता की एपॉलॉजी न्हू, तुमी ताका बॉयकॉट करपाक जाय. हे विजय सरदेसायाचे प्रेस कॉन्फरन्स बॉयकॉट करपाक जाय. एज इट इज तेजे प्रेस कॉन्फरन्स तुमी पयला आसतले लायव्ह जाता आनी कितें जाता, थंय 100 जर कॉमेंट येयले भितरले 99 कॉमेंट नेगेटीव आसता. सो तेजे प्रेस कॉन्फरन्स दाखोवनूय म्हणून कांयच फायदो ना. लोकांक फक्त गाळयो घालपाक आनी ताका हांसपाक फक्त एक टायमपास जाल्लो आसा तो. व्हडलें कांय न्हू, तो उलयता तो म्हणून जोक म्हणून लोक घेता. सो तेजे प्रेस कॉन्फरन्स मागता हांव तुमच्या कडेन. ते असल्या मनशांचे जे लोक एटिट्यूड दाखयता, आनी हे तोच न्हू, खंयचोय MLA जावं कोणूय जर रिपोर्टरांक एटिट्यूड दाखयता जाल्यार तेचे तुमी डायरेक्टली ताका ब्लॉक करपाचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. म्हादय अभयारण्याच्या वाठारात 4 वर्सां पिरायेचो वाघ मेल्ले अवस्थेत सापडला. गुळेरी सत्तेरी आयतारा राना विभागाच्या अधिकाऱ्यांक वाघ मरिल्लो दिश्टी पडलो. ऑक्टोपसीचो रिपोर्ट येयल्या बगर तांच्या मरणाचें कांय कारण कळचें ना अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. पूण पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार म्हणटा, मनीस आनी प्राणी हांच्या संघर्शाचो हो परिणाम आसूं येता. राना विभाग अधिकारी विकास देसाय म्हणटा, गांवांतल्या लोकांनी वाघ मारून पडिल्ल्याची आमकां म्हायती दिली. त्या उपरांत आमी थंय गेले आनी वाघाची कूड ताब्यांत घेतली. पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकाराचे म्हायती प्रमाण ह्या वाठारात 4 वाघांचो अधिवास आसा. आपली जनावरां बेपत्ता जाल्ल्याच्यो थळाव्या लोकांच्यो कागाळी आसा. मनशाचे आनी वन्यजीवाचो संघर्श जो आसा हो तणावपूर्ण स्थितीक पावलेलो आसा. आनी ह्या दृश्टिकोनान सरकार आनी आमी समाजान जर हो प्रश्न सुटाव करपा खातीर जर बऱ्या तरेन यत्न करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की हाच्या फुडें वाघाचें अस्तित्व आसा ते धोक्यान वयतलें. जवळ जवळ 4 वाघ ह्या परिसरात आणखी आसा आनी ताका लागून हो वाघ जो आसा, हो वाघ मेल्लो वाघ जो आसा तो एकंदर आमच्या वन खात्याच्या जो बेभरवशाचो कारभार आसा तेचेर प्रकाशझोत टाकता. 5 ते 6 दिसां पयले मेला असो दिसता. पयलो एक 3 ते 4 वर्सांचो असो मेल वाघ आसा. आनी पोस्टमार्टम बी कितें केला? हां, पोस्टमार्टम चालू आसा, करपाक जाय. फाल्यां कंटिन्यू जातले. आनी तांकां मागीर ते टेस्टिंग करपाक टायम लागता. मागीर कितें आसा तें विसरा रिपोर्ट बी मेळपाक मातसो टायम लागतलो. सॅच्युरीच्या भायर 2 जनावरां ह्या गेल्या 15 दिसान 10 दिसान मारलेली आसलेली. एक गायो बी मारलेली आनी एक
रेडो बीर मारलेलो मस मारलेलो. सत्तरीच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. हालींचे लग्न सुवाळे फकत दिखावे जावन उरल्यात. आमी चलो चलयेचें लग्न घडोवन हाडटा म्हणजे नेमकें कितें करतात? व्हडले सुवाळे घडोवन हाडटात. जेवणाचे बाबतींत डिटेलिंग करतात. व्हंकलेचे कपडे, न्हवऱ्याचो सूट, हॉलांतले डेकोरेशन आनी हेर सगळ्यो गजाली मॅचिंग जाय आसतात. पूण व्हंकल आनी न्हवऱ्याचे विचार मॅच जातात काय ना हाचे कडेन लक्ष दिनात. दोगांच्या मदीं बांदिलकाय आनी विश्वास जाय. तोच खरो भारतीय धर्म, ॲडव्होकेट स्वाती केरकरान सांगलें. पणजे मेळाव्यात आयतारा राष्ट्र चेतना संमेलन घडोवन हाडले. ह्या सुवाळ्यात ॲडव्होकेट स्वाती केरकरान लग्न संस्था, कुटुंब व्यवस्था आणि धर्माची परिभाषा विस्कटावन सांगली. माचेर स्वामी दुर्गानंद गिरी, गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकार, डॉक्टर भिवा मळीक, निमंत्रक अवधूत कामत, प्रवीण नायक आणि हेर मानेस्त हजर असले. पळयत स्वातीन कितें सांगलें तें. कुटुंब व्यवस्था आमी जी पयलीं अशी आशिल्ली की न्युक्लियर फॅमिली म्हणजे व्हडली फॅमिली, तातूंतल्यान आमी न्युक्लियर फॅमिली विभक्त कुटुंबा कडेन आयले. तेजें ट्रान्झिशन म्हणजे तो चेंज जालो न्ही, तो चेंज म्हाका दिसता सांबाळपाक समाजान तितली परिपक्वता अजूनय येवंक ना. तो चेंज हँडल करपाक अजून समाज शकलो ना अशी परिस्थिती आसा. आनी कुटुंब वेवस्थेचे सगळ्यान व्हडले ते किऱ्या भोंवती भोंवता तर ते नात्या भोंवती भोंवता. थोडी रक्ताची नाती असतात, थोडी विधिवत तयार जाल्ली नाती असतात. आतां लग्न आसा न्ही, हो आमचो जो भारतीय कन्सेप्ट आशिल्लो, जे मूल्य आशिल्ले लग्न म्हणजे जे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्या तत्वांचेर ते आधारित आशिल्ले. पूण ह्या तत्वांचेर आधारित आता पळय जे आमी जे पद्दतीन नाती घरावी जातात, जी लग्नां जातात, तातूंत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ते सोडूनच घालात. पूण साद्यो प्रॅक्टिकल गजाली सुद्दां आमी करिनात काय. म्हणजे एक्झॅक्टली आमी लग्न करतात किंवा लग्न आमी घडोवन हाडटात म्हणजे आमी कितें करतात एक्झॅक्टली हो विचार करपाचो प्रश्न आसा. म्हणजे आमी कितें करता, आमी व्हडले सेरेमनी करता. आज तर ती पयलीं 2 दिसांनी जाताली, एक हळद आनी लग्न जाताले. आज मेहंदी जाता, मागीर आनी कसलो डान्स जाता, मागीर देवकाराय बी हे शब्द आतांच्या भुरग्यांकूच खबरूच ना. मागीर हळद, मागीर लग्न, मागीर रिसेप्शन, मागीर 5 परतावणां म्हणून बस भरून लोक येवप. ह्या सगळ्या गोंधळान नेमके लग्न तांच्यांनी कित्याक करपाक जाय हेंच तांकां कळना. आमकां सगळें मॅचिंग जाय पडटा. आमरेबाब सगळें मॅचिंग जाय आसता. लग्नाचे हॉल मॅचिंग, न्हवऱ्या व्हंकलेचे साडयो आनी ते ताचे कपडे सूट मॅचिंग, थंयसरले डेकोरेशन मॅचिंग जाय आसता आमकां. आनी डिटेलिंग इतले प्रुफेंतले आमचे जेवणाक पडके सुद्दां इतके डिटेलिंग आसता. पूण नेमके तो न्हवरो आनी व्हंकल मॅचिंग जाता काय विचारांनी हाजेर कोणूच विचार करना अशें म्हाका दिसता. धर्म म्हणजे कितें, म्हणजे 2 घोव बायलां जोडपे एकठांय बसून सत्यनारायणाची पुजा करप म्हणजे धर्म. एकठांय बसून सत्यनारायणाची पुजा केली आनी हाताक घातला मम म्हटलें म्हणजे धर्म जालो तांचो. म्हणजे तांचो धर्म जायना. हांव दोळच्यांचे कमिटमेंट म्हणटा नात्यांतले, ते कमिटमेंट म्हणजेरूच धर्म. तर विवेकानंदांचे सांगले लग्नाचो धर्म कितें, तांणी सांगलें की धर्म होच आधार ह्या देशाचो. हो देश म्हणजेरूच धर्मनिष्ठ देश. म्हणजे देवळांनी व्हडले रंग दिसतलो तुमकां, जेवणां आसतलीं, हें आसतलें तेन्ना व्हडलो रंग देवळांनी दिसतली. तो धर्म म्हणना हांव, आपल्या नात्यांतलो धर्म. हे नात्यांतलो संबंधांतलो जेन्ना धर्म टिकलो वतलो त्या वेळाचेर त्या नात्यांक अर्थ येतलो अशें म्हाका दिसता. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. शिरोड्याच्या फामाद कामाक्षी रामपुरुष प्रतिष्ठानाचे नवचंडी अनुष्ठान आयतारा कुळाव्यांनी व्हडा भक्तिभावान मनयले. शिरोड्याचे दैवज्ञ ब्राह्मण रायकार समाजघरात हो सुवाळो जालो. शिरोड्याच्या कामाक्षी रामपुरुष देवाचे नवचंडी अनुष्ठान आयतारा विविध धार्मिक कार्यावळी सयत मनयले. शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकारान येजमानकी स्विकारिल्ली. गोंयभरच्या कुळाव्यांनी भुरग्या बाळा सयत हजेरी लावन हातूंत वांटो घेतलो. सुभाष शिरोडकार तशेंच गुरुदास बोरकारान अनुष्ठाना फाटलो हेच सांगलो. पळयात. आयच्या चरणाकडेन आज हो नवचंडीचो धार्मीक विधी तो सगळ्यांनी मोठ्या रुमादान उत्सवात साजरे केलेला आसा. निर्विघ्नपणे हो उत्सव पार पडिल्ला असं म्हटलं जाता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमुळे या एकंदरीत सगळ्या कार्यक्रमात खूप मोठी शोभा आयिल्ली आसा. आणि हांव अशाच भक्तिभावेन
आमी श्री कामाक्षी आनी महेश्वराच्या चरणी आमी लीन जावपाक जाय जेणे करून आमच्या जीवनात आमच्या सगळ्यांच्या जिवना भितर बरें सुख समृद्धी आनी शांती लाभतली. वार्षिक आमचो नवचंडीचो कार्यक्रम कुळाव्याचो दर वर्सा करता हो 15वो वाडदिवस. त्या निमित्तान आमी अंदूचें येजमानपण आमी सगळ्यांनी मेळून श्री सुभाष शिरोडकाराक दिला आनी त्याच बरोबर सगळे आमचे कुळावी गोंयभर पसरलेले आसा त्यांचे सगळ्यांचे दाम्पत्यां जवळ जवळ 60 आमी दाम्पत्यां आयज ह्या कार्यक्रमाक आमी धरयल्या आनी ती सगळ्यांनी मेळून मेन जे येजमान्याच्या उपस्थितीत बाकीच्यांनी सगळ्यांनी ह्या आमच्या श्रीदेवी कामाक्षीचो जो उत्सव हो जो नवचंडीच्या कार्यक्रमात सगळ्यांनी भाग घेतलेला. ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश इतलोच की आमी जे गोंयभर पसरलेले आमी देवीच्या कामाक्षीचे कुळावी आसा ते खंयच्याय रुपान आमी एकत्रीत जायना त्या ह्या रुपान तरी सगळे एकत्रीत जावचे. शिरोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आणि आता घेऊया खबरांचो धांवतो नियाळ न्यूज राऊंडअप. VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालयान 5वो इंटरनॅशनल डिस्प्यूट रिझोल्युशन कॉम्पिटिशन लेक्स इन्फिनिटम 2020 घडोवन हाडपाचें थारायलां. अमेरिकेच्या ग्लोबल रिझोल्युशन ऑर्गनायझेशनाच्या जोड पालवान तो जातलो. बुधवारा 8 ते शेनवारा 11 जानेवारी मेरेन ही सर्त चलतली. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावयली 24 कायदो महाविद्यालयां तातूंत वांटेकार जातलीं. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावेले तज्ञ परीक्षक म्हूण काम पळयतले. The national level, we have 3.3 crores of cases pending all over the courts, out of which 60,000 in Supreme Court. Very minuscule of cases are supposed to go to Supreme Court. There are 60,000. Imagine when they would be completing that. And High Court has 43.5 lakhs cases pending. And in the trial courts, we have 2.8 crores pending. And in the High Court data available, almost 8.5 lakhs cases are pending from last 5 years. And at least a good amount of 30 to 40% cases are civil disputes, which usually take longer period. What we are promoting is that we need not go to the court every time for settling our disputes. If you go to the court, you spoil your relationship. But when you settle it amicably, your relationship stays. गोंयच्या 200 वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचून थंयच्या विठ्ठल रखुमाई देवळाचो वाठार नितळ केलो. शेनवारा हे वारकरी गोंयच्यान गेल्ले. आयतारा तांणी नितळसाणेचो वावर हातांत घेतलो. दर वर्सा गोंयच्यान हजारांनी भावीक पंढरपुरा विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शनाक वतात. ऑल इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेसीन ह्या म्हयन्याची 8 तारखेर संपाचो उलो मारला. राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी आनी लोकविरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर हो संप करतले अशें आयटकान म्हटलां. कुयलेचे अवर लेडी ऑफ रेमेडियस कपेलाचें 3 किंग्स फेस्त सोमारा व्हडा उमेदीन मनयलें. भाविकांनी श्रद्धा भावनेन हजारोंच्या संख्येन तातूंत वांटो घेतलो. कासावली, आरोशी आनी कुयलीचे प्रतिनिधित्व करतल्या 3 राजांनी एकठांय येत बाळ जेजूची प्रार्थना केल्ली. ही ताची फाटली परंपरा. ह्या फेस्ताक एपिफनी फेस्त अशें म्हणटात. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिये आनी यशवंत परब तशेंच दिवचलच्यान खबराकार महेश गोवेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. तर मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.